गोवा मेडिकल कॉलेजीचे कॅन्टीन आसा ते म्हाका 2014 अलॉट केल्ले ते म्हाका तेंच्यांनी पोजेशन 2016 दिला। कारण ह्याच्या पयलीं जो कॉन्ट्रॅक्टर आसलो आउटसायडर तेका तेंच्यांनी 20 ते 25 वर्सां कॅन्टीन दिल्ले आणि तो भायर सरपाक तयार नासलो आणि तेका ब्लेसिंग जीएमसीचे कोणाचे ऑफिशियलाचे आसले आणि तो भायर सरना म्हणून मागीर हांव मनोहर भाईक वचून मेळ्ळो जो आमचो आज आमच्यान ना। तेंच्यांनी सांगलें रंजन मयेकर आपूण पळयता ते आणि तेणी म्हाका ते कॅन्टीन दिले चालू करून दिले। 1 ऑक्टोबराक सुरू केले। त्याच्या नंतर विथीन अ इयर एफडीएच्यो रेडी पडो लागल्यो, वेट्स अँड मेजर्स दुसरे लेबराच्यो आणि आमकां सतोंक लागले। हे कोणाच्या तरी आशिर्वादान चलताले हे आमकां पयलीं कळोंक ना। आमी समजताले की बाबा एक रिक्वायरमेंट आसा पण ते नासले। जेन्ना कळ्ळें हेच्या फाटल्यान हेल्थ मिनिस्टर आसलो जेका ही कॅन्टीनां भायर दिवंक जाय आसली। मनोहर पर्रीकरचे जेन्ना देहांत जालें त्याच्या नंतर 15 दिसांनी तेणी ते कॅन्टीन काडपाक सुरवात केली आणि लेटरां दिवं लागलो तुम्ही सोडा हे करा धमकोवंक लागलो। राती म्हाका फोन करूंक लायलो दीपक सातोस्कर हो चमचो हो म्हाका राती फोन करता आणि सांगता तू कॅन्टीन अरे बाबा रे म्हटलें ऑफिस टायम ना तुज्या एमएसाक ऑफिस टायम ना ह्या टायमार तू कित्याक फोन करता। विश्वजीत राणे म्हाका राती धमकी दिता 11 फोन करून तुझे कॅन्टीन आपूण तू बंद करतलो। हेका तुझे मिनिस्टर तुझे कोण आसा ते काड सगळे तेल लायत गेले। हांवें म्हटलें बाबा अशें उलोवं नाका तुज्या फुडें कोण आसा आणि तुका जाता जाल्यार तूं येवन सकाळीं म्हाजें कॅन्टीन बंद कर म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना पूण म्हाजो फाल्यांचो टायम आसा ते आपूण कांय आयकचो ना। आणि आज तेणी आपल्या शब्दा प्रमाणे केले। सकाळी पुलीस सेक्युरिटी 40-50 पुलीस हाडले सेक्युरिटी हाडली आणि कॅन्टीनाक लॉक केले। मी हांगा रेव्होल्युशनरी गोवन जी टीम आसा आमी सगळे मयेकर सर तेंचे जे कॅन्टीन आसा ते बंद करपाक लायला तेका लागून तेंकां हांगा सपोर्ट करपाक येयला। हे इतलेंच आसा की आयज खंय तरी गोंयान गोंयकाराचे धंदे करपाक नाजाल्यार गोंयकाराचे रायट हे वचपाक जायना। आयज आख्खे कॅन्टीना काडून सोडेकसोक दिल्ली आसा तेंच्यांनी सगळे एम्प्लॉईज भायले भरलेले आसा। आयज तुमी पयला आसतले जीएमसी हांगा जी फार्मासी चलता ती खंय तरी वेलनेस म्हणून एक भायली कंपनी आसा तेंकां दिल्ले आसा। आयज जर गोंयान अशेंच चल्लें जाल्यार हे जे गोंयकारपणाचे आनी गोंयकारांचे जे उलयता पळय ते कांयच टिकपाचें ना। आयज आमी गोंयकार आमच्याच गोंयान जर धंदो करपाक आमकां जर फॅसिलिटी मेळना आनी जर सरकार प्रमोट करिना जर मिनिस्टर प्रमोट करिना जाल्यार आमी वयचे तरी खंय। आमी तो गव्हर्मेंट जॉब्स ना आमकां प्रायवेट जॉब्स ना आमकां बिजनसूय करपाक जर तुमी दिना जाल्यार आमी करपाचें कितें। हांव सपोर्ट करपाक आनी एक रिजन आसा कारण आयज तेंचेर जशें तेंकां काडला तेचे फाल्यां गोंयान आनीक खंय तरी कॅन्टीनां चलता आनी कसले तरी बिजनस चलता आसतले ते बिजनस ते भायर मारतले।